पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार आनी ऑब्वियसली विशय आहा तो जॉब स्कॅमाचो. तर जॉब स्कॅम कशें जाता ते कितली भितर मेरेन मुरता आनी तातूंतल्यान कितें कितें भायर सरता हें सद्या गोंय पळयता. जबाबदार कोण? अधिकारी जबाबदार, मंत्री जबाबदार, राजकीय पक्ष जबाबदार, कोण जबाबदार? काय हेजें आमकां इतले सारके फाटले खेपेक जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट जातना ब्रोकर सगळे धरिल्ले पुलिसेन ते जबाबदार. सद्या कशी परिस्थिती आहा की सगळे ब्रोकराकच धरल्यात, तांच्या मुखार कांयच गेल्लेच ना आनी आतां तातूंतलीच एक ब्रोकर मुखार येता आनी आनीक नांवां घेता. हें कितें प्रकरण? ह्या गजालीचेर आमी आज भासाभास करतात. 3 मनीस आसा म्हणजे पयलीं आसात एडवोकेट सुरेशबाब तिळवे जे आम आदमी पार्टीचे फुडारी आहात, दुसरे आसात म्हणजे रुपेशबाब कामत जे भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आहात, आनी तिसरी आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवोकेट सिद्धार्थबाब सामंत. सिद्धार्थबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता कारण तुमी आदवोगाद म्हणून. आतां हें जें कितें चल्लां तें लोकांनी कायद्याच्या दृश्टींतल्यान कशें पळोवपाचें? कारण आतां पयलीं एक FIR जाल्ली, तातूंत भितर पुजा म्हणटा की आपणे सगळ्यो गजाली सांगिल्ल्यो, इन्क्लुडींग जी नांवां तें आतां कॅमेरा मुखार घेता ते म्हणटा की आपणे पुलिसे मुखार घेतिल्लीं. पुलीस म्हणटात की आतां आमी एक फ्रेश FIR करतात. हें खंय वचपाचें? First, how do you see it? First of all, her statement can never be taken on face value for 2 reasons. One, she herself is an accused. Now, if she says, yes, I have taken money, but on behalf of somebody, then it directly implicates her. State may not be required to prove much because primary accused is you. You are saying this is public confession म्हणटा तुम्ही. This is a public confession. Two, a statement of one of the accused. Let's assume that on behalf of somebody else I have taken money. So my statement vis-a-vis other accused is concerned. Otherwise, it's a very weak piece of it. Assuming the worst, because it's a statement of one of the accused against other accused. 3, nobody says that this has to be taken because if ultimately if the jobs are to be given, Pooja is not an authority. She cannot sign an appointment letter. Somebody has signed it. If the money has exchanged hand, to what extent? खंय पर्यंत पावल्या काय? It has remained only to touts. It was as if to fool the people, just extract money without even contact. अशा तरेचे गोष्टी जातात न्ही. आपूण वळखता रे मिनिस्टर, हांव तुजें काम करता म्हणून पयशे घेवपी लोक ह्या जगात अशे केसी जाल्ले ना अशें ना न्ही. So to what extent it has gone? It's something that's a part of an investigation and required to be this. Now, second aspect of it, if these names are already given, and if police are already aware in 2024 itself, कितें नोव्हेंबरान कितें काय केन्ना केन्ना तरी अरेस्ट जाल्ले ते आनी म्हाका दिसता 21 नोव्हेंबर फाटल्या वर्साक काय कितें ह्याच टायमार तो आतां एक्झॅक्ट 1 वर्सान आतां कितें जालां तें म्हणजे वॉट इफ देर आर नो न्यू फॅक्ट्स, if the names you have already given, those are being discussed again, then I don't understand why second FIR even needs to be filed. What is that has come new today? Nothing, absolutely nothing. But there is one thing, ती पूजा म्हणटा की आपणे नाव सांगिल्ली पुलिसेक, पुलीस म्हणटात की सांगल नाशिल्ली. अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्ली. So therefore, see, whatever statement she has given is there on record. So assuming the worst, तुवें जर तेन्ना सांगले आनी तुजी FIR घेवना, what were you doing for 1 year? So therefore, all these things will have to be required to be looked into. And I'm not making any forecast. Who's involved, who's not is a matter for investigation. But this will have serious ratification. If she has taken names and there got some substance in it, then why it was not investigated is one part of the matter. If not, then there are serious allegation of defamation. Because you are maligning, आता तरी नाव घेतल्या तुम्ही. I will not name them, but you have named people. Serious this of defamation and malicious prosecution. Because if an FIR is being filed, and if somebody is going to be named and a case is going to go when he is not at all involved, then there is a serious case of malicious prosecution or a tentative or possible malicious prosecution against Pooja. म्हाका सुरेलबाब सांगात, हें जर आयकलें जाल्यार एक राजकीय पक्ष म्हणून, जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून
तुमकां कित्याक दिसता की पुजाच्या स्टेटमेंटाचेर सामकी अकस्मात सगळी यंत्रणांनी कामां लागचें आनी सारकी कारवाय करची म्हणून? हांव जे सिद्धार्थ बाबान सांगलें तेजेर मातसो असहमत आसा. कारण आतां एक जर चोरी जाली आनी चोरयेन एक चोर जर CCTVचेर दिसलो आनी तेका धरतकीर मागीर ताणें सांगलें ना आपल्या बरोबर गाडयेन आनी एकटो बसलेलो आशिल्लो, दार फोडपाक आनी एकटो आशिल्लो आनी आमी वाटले मागीर आनी 4 जाणांच्या भितर प्लॅनिंग करपाक एकटो आशिल्लो, जाल्यार मागीर त्या एकिजाचो स्टेटमेंट ग्रहीत धरपाचो आसपाना अशें म्हणपाचें आसा. हांगाय तेंच जालां न्ही, तिणें स्टेटमेंट केला, एक्युजाचो स्टेटमेंट आमी सामको भायर उडोवपाक शकना. इन्व्हेस्टिगेशनान एक्यूज जो आरोपी जो आसा तो बाकीच्यांची जी नांवां सांगता तेन्ना ती नांवांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. दुसरी गजाल, एका वर्सान ही गजाल वयर सरता कित्याक जाल्यार तेय बीन पुजान सांगलां की आपूण रावल्ली आपल्याक फक्त त्या लोकांचे पयशे परत पावले जाय आशिल्ले म्हणून आनी ते पयशे आतां पावना म्हणून आपूण ही नांवां जाहीर करता म्हणून. पुलिसांक ही नांवां 1 वर्सा पयलीं फाटीं खबर आशिल्ली. BJPचें सरकार आसा, प्रमोद सावंत बाब आमचे माननीय मुखेलमंत्री हे मोठ्यान सांगता की तिका अरेस्ट करपाक आपूण कारणीभूत म्हणून. मागीर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें कित्याक जावना? जर पॉलिटिशियनांची नांवां आसा, जर सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां आसा जाल्यार हें इन्व्हेस्टिगेशन त्या प्रमाणे तेन्नाच जावपा जाय आशिल्लें न्ही. आनी एक सादी गजाल, येदें व्हडलें जॉब स्कॅम गोंयान वयर सरता आनी BJPच ते वयर काडटा म्हणटा हांव. तितून एकूय पॉलिटिशियन आनी एकूय सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व ना अशें म्हणपाक आसा BJP सरकाराक. आतां पुजाक येवन अशें दिसलें की बाबा चल ना आतां ही नांवां जाहीर करुया म्हणून आनी BJPचेर ताका मात्तूय विश्वास ना. हे ताणें पयलें 1 वर्सान पयलें न्ही ताणें की BJPचें सरकार तांच्याच मंत्र्यांचेर कांय कारवाय करना, अधिकाऱ्यांचेर कांय कारवाय करना, पयशेय आपल्याले परत मेळना जे लोकांक दिवपा जाय, जाल्यार मागीर कोण आपल्यालो मुद्दो घेवपाक शकता? जाल्यार ताका विश्वास पडलो तो फक्त आम आदमी पार्टीचेर की बाबा आम आदमी पार्टी आपलो हो प्रश्न घेवपाक शकतले, ताका वाचे फोडपाक शकतले आनी त्या खातीर ते विश्वासान आमचे कडेन आयले. ते जावन आमचे कडेन आयला, आमी ताचे कडेन वचूना. हो मुद्दो लक्षांत घेवपा जाय सगळ्यांनी. म्हाका रुपेश हांव एक सांगात, तांचो जो बेजीक मुद्दो आसा की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जालें ना. इन्व्हेस्टिगेशन जर सारकें जाल्लें जाल्यार एटलिस्ट कळटा आशिल्लें की बाबा ही चेन खंय आहा ती. कारण एक गजाल क्लियर आज, एक गजाल रिकॉर्डाचेर आहा की पयशे लोकांनी दिले, ते पयशे तिणें व्हरून आनी कोणाक तरी दिले. 1 वर्सा भितर फाटली इन्व्हेस्टिगेशना भितर ही चेन एस्टाब्लिशच जालना न्ही. ती तांची ते ब्रोकर आहात त्या ब्रोकरा म्हऱ्या पावली आनी ती चेन तुटली. पळय आतां जॉब स्कॅम म्हणटा आमी, आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, फाटले वर्सभर जालें सगळें. इट इज पार्ट ऑफ द पुलीस, दे हॅव टू कम आउट आनी एक्सप्लेन खंय कितें जालां तें. पयरूय तांणी स्टेटमेंट दिलां की जे स्टेटमेंट तिणें दिला ते खंय तरी ते तांकां भितर तथ्य मेळूंक ना एट प्रायमा फेसी लेवल. सो स्टील इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. सो आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दॅट. लेट द पुलीस ऑर द होम डिपार्टमेंट कम आउट क्लियरली. आतां जॉब स्कॅम म्हणटा आमी, जॉबा खातीर कोणे तरी मनशान जॉब तुमकां दिता, गव्हर्मेंट जॉब म्हणून पयशे घेतले. आमी खूब स्कॅम पळयता. फोन येता, LIC म्हणून येता, HDFC म्हणून येता, ICICI किंवा कस्टमातले किंवा इन्कम टॅक्स आणि CBI सगळे तरेचे SMS, ईमेल, कॉल्स आनी हाजे वयल्यान स्कॅम जाता, पयशे उखलता. आमचे लोक पयशे भरता. तुमकां भायल्यान माल आयला ताजे कस्टम ड्युटी भर म्हणून भरता. आतां ते ताजी लालच आसा किंवा कितें खबर ना, पूण लोक पयशे घालता, अशें स्कॅम जाता. जॉबा खातीर सुद्दां कोण एखादी बायल दादलो कोण तरी सांगता आपली वळख आसा, जशें सिद्धार्थ बाबान सांगलां, आनी पयशे घेता किंवा जाका जॉब जाय तो व्हरून खंय तरी कोणाक दिताय, स्वताहून दिता. हे सगळें जावं शकता ना न्ही. आनी जाता तशेंच जालां आसतलें केसीन. सो ताजे फुडें ताणें कोणाक दिला काय ना, पॉलिटिकल ताका लिंक आसा काय ना, इज अ मॅटर दॅट वी हॅव टू थिंक. पूण प्रायमा फेसी दिसता की हे त्याच लेवलचेर ज्या तरेचे स्टेटमेंट तिणें केलें, इवन आतां जेन्ना एका वर्सान भायर आयलें, तिणें जे फॅक्ट्स स्टेटमेंट पयले फावट दिले, सेकंड टायम दिले, तिसरे फावटी नांवां घेतली, खंय तरी तातूंत फॅक्ट चॅक करीत कोण तो अधिकारी आशिल्लो त्या टायमार ताजें नांव घेतलां, ते तो नाशिल्लोच थंय. 2019 ते 21 म्हणटा त्या टायमार जो मिनिस्टराचें नांव घेतलां तो रुलिंगान नाशिल्लो. जो रुलिंगान नाशिल्लो ताणें सांगलेल्या ऑफिसरान कशें इनवॉल्व जावं शकता, 600 लोक कशे एका मनशा कडेन येवं शकता, इतलो मोठो एमावंट. हे सगळें एक लॉजिकली थिंकींग जो सिटीजन आसा
ते पळयत जाल्यार म्हणजे खंय तरी एक तालमेल ना अशें दिसता. ऑफकोर्स इट इज अ मॅटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भितर खंय लिंक आसा जाल्यार ते भायर येवकूच जाय. आनी म्हाका दिसता सरकाराक जेन्ना हे केसी भायर आयल्यो, कोणे कंप्लेन केले, केसी जाल्यो, इन्वेस्टिगेशन जालें, आमचे चीफ मिनिस्टरान मोठो निर्णय घेतलो की हे सगळे जॉब जे आसा तातूंत ट्रान्सपरन्सी प्रॉपरली लोकां पर्यंत कळपा खातीर जी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा ते एक्टिवेट करून आतां गेले वर्सभर आमी जर पळयत जाल्यार ट्रान्सपरंट मॅनरान सगळ्यांक जॉब्स ते थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मेळ्ळे आसा. आनी म्हाका दिसता हे हाजे फुडें जावचे न्हय, लोकांकूय कळचें की बाबा जे जॉब्स मेळटा ते मेरिटाचेरूच मेळटले हे करपा खातीर. म्हाका सिद्धार्थ बाब हे सांगात की आज ताणें अशें केलां की 2 सिनियर अधिकाऱ्यांची नांवां घेतल्या, एका मंत्र्याचें नांव घेतलां. आतां एक अधिकारी जाले, दुसरो प्रश्न येता तो मंत्र्याचो, जो मंत्री सिटींग कॅबिनेटां आसा. सो तुमकां कितें दिसता हाजे फाटल्यान कितें राजकारण आसा? आनी जर राजकारण आसा किंवा ना, तिणी जेन्ना ह्या अधिकाऱ्यांची आनी मंत्र्याचें नांव घेतलां, एट अ टायम बीइंग तांणी कुशीक सरपा जाय till the probe is complete? No, see, Ata, in fact, the manner in which wild allegations are being made, prima facie tari te kire meille tancha against, then it was a different story. Now, this is something which is going on for already for 1 year, and now she herself is saying that I have given this name about 1 year. And 1 year, त्या पोलिसांचे स्वतःचे Rahul Gupta's statement is saying that we have tried to investigate claims. He has many times come out in open and had press conferences on this, wherein he is saying that social लोकांची नावां घेतली तांचे ते काय डिटेल्स दिवपाक शकले ना. Then she said in what currency, म्हणजे कितले 100चे नोटी आशिल्ले 500 तर तिने 500 2000चे म्हटले ताचे डिटेल्स काय दिवपाक शकले ना. Then she said the money was exchanged sometimes in some flat in Porvorim. त्या फ्लॅट ओनराचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला. There also, this is also what is there in public domain. I don't have an access. There also that flat owner has said that no, I have never given this flat to Pooja. This flat has been always given to ते हॉटेल मॅनेजमेंट जे पर्वरीचे कुशिकूच आसा तांकां सदांच आमी हे दिताले म्हणून. सो प्रायमा फासी एक तरी स्टेटमेंटाचो कितें तरी लॉजिकल दिसपाक जाय. यू ऑल्सो कॅनॉट मेक वायल्ड एलिगेशन्स अगेन्स्ट समबडी. वॉट इज ट्रूथ आय डू नॉट नो, बट एज फार वी हॅव टू गो ओनली बाय वॉट इज ऑफिशियली देअर ऑन रेकॉर्ड. अँड ऑफिशियल रेकॉर्डा बद्दल आता ती म्हणटा 600 जॉब. आता 600 जॉब पयर आणि MG पार्टीन प्रेस कॉन्फरन्स काय स्टेट बायट दिवन सांगल्या 600 जॉबूच आमी दिवना म्हणून आजपर्यंत. So how only one person is involved? In that case, probably you have given it to various. Then why are you withholding name of the other minister? This targeting only one person, I feel, because today I see that there are political parties who have jumped in bandwagon. हाचो एडवांटेज घेवपा खातीर there are political parties which has jumped. Political फिगरा बरोबर ती येवन आतां स्टेटमेंट काडटा. तुमी कितें म्हणटा तांणी तांकां मुखार काडला? I am not here to make any allegations against anybody, but the manner in which she has been advised and the manner in which she is giving statement, it only further implicates. and फाल्यां जेन्ना पेबॅक टायम येतलो पळय, हाजो कॉन्सिक्वेन्स सफर करपाचो टायम येतलो पळय, तेन्ना हे जो लोक आज त्याच्या बरोबर आसा आनी ताका जे फुडें काडटात पळय, दे डोंट हॅव टू सफर, दे हॅव नो कॉन्सिक्वेन्सीस. हिका हे भोगचे पडटले. ओके, म्हाका सुरेल बाब सांगात. ते म्हणटात पयली गजाल तुमी सामकी तिका मुखार काडल्या. दुसरी गजाल, इफ देर आर सो मेनी होल्स इन हर स्टेटमेंट, हाऊ कॅन यू से दॅट पयली हांचे कारवाय करात ह्या मनशांचेर आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जावं दी? होल्स कितें आसा कळ्ळें, ती ठामपणान सांगता न्ही की एक मिनिस्टराचें नांव घेवप इतले सादी गजाल न्ही, कळ्ळें. सो ती जेन्ना एक नांव सांगता तेजेर सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय, पुलिसांनी करपा जाय. आतां 1 वर्स जर ती तुमकां सांगून सुद्दां जर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकना, त्या मिनिस्टराक तुमी हें करपा खातीर 1 वर्स पयलीं तिणें जर नांव सांगलें जाल्यार त्या मिनिस्टराचें इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर तुमी परमिशनाक एप्लाय तरी केलें, तुमकां नांव कळ्ळें न्ही, कळ्ळें. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे 2 अधिकारी नांव सांगलीं, तांचे इन्व्हेस्टिगेशना खातीर तुमी परमिशनाक एप्लाय केलें, तुमी करूंकच ना, कळ्ळें. म्हळ्यार तुमचोच खंय तरी हातभार आसा, इन्व्हेस्टिगेशनच केलें ना, करूंकच ना, इन्व्हेस्टिगेशन करूंकच ना. केलें तुमी कशें तुमचे सोयी प्रमाणे केलें, कारण तो ज्या मिनिस्टराचें नांव घेतलां तो मिनिस्टर तुमचोच कॅबिनेटान आसा, तुमचेच एलायन्सान आसा, कळ्ळें. आनी तुमी हितून सगळे फितूर आसा भितर.
खंयच्या जगान रावता बीजेपी म्हणून म्हाका खबर ना. नोकरी गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून तरणाटे सामके आतुरतेन रावता आनी हेच बीजेपी दर इलेक्शनाच्या पयलीं आमी 20,000 जॉब दितले, आमी 50,000 जॉब दितले, गव्हर्मेंट जॉब दितले म्हणून अनावन्स करीत आसता. हे कित्याक करता तुमी? ह्या तरणाट्यांक अशेंच फोंडान घालपाकूच करता न्ही. एक तर तुमकां तांकां वापर करून घेवपा जाय इलेक्शना कडेन आनी दुसरें म्हणल्यार तुमकां इलेक्शना कडेन फंडूय तयार करपा जाय आनी ह्योच गजाली जाता सगळ्यो. बरें, म्हाका रुपेश बाब सांगा, तांचो एक सिंपल मुद्दो आहा. ते म्हणटात, ते जर म्हणटा की हाजे पयलीं आपली नांव घेतली म्हणून एकदा तरी त्या अधिकाऱ्यान आपण पुलिसेन चवकशी केल्या केली ना, एकदा तरी तांचे कडेन चवकशी करपाची परमिशन मागल ना, मागीर हे इन्व्हेस्टिगेशन क्रेडिबल म्हणून कशें धरप? कितें इन्व्हेस्टिगेशन जालां ते पुलिसाक खबर आसा. आय एम नॉट पार्ट ऑफ दॅट. पूण पुलिसूय लास्टाक कोणाचेंय नांव घेतलें, फाल्यां आज त्या 2 जाणांचें घेतलें आनी कोणाचें घेवं शकता. खंय तरी प्रायमा फेसिया खंय तरी ताजें कितें एविडन्स जर पयले स्टेटमेंटान मेळटले जाल्यार ते फुडें गेले आसतले किंवा विचारले आसतले. पूण तांणी पयर जशें सांगलें की तांणी पॉयंट आवट केलें जो फ्लॅटान आमी दिला थंय ते कोण नाशिल्लेच ताजो. सो हो स्टेटमेंट खंय तरी पयलींच फर्स्ट लेवलचेरूच खंय तरी फोटिंगपणाचें किंवा चुकीचें आसा हें पुलिसाकूय कळ्ळें आसतलें. म्हणून 600 नांवां जशें तांणी म्हणलां की 600 नांवांय दिवंक ना, सगळे खंय तरी हें दिसता फार्स कशें दिसता. जॉब स्कॅमाचो विशय जॉब स्कॅमाचो जेन्ना विशय आयलो पळय तेन्ना हे जेन्ना सगळें जालें तेन्ना नॅचरली सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांक तो एक पॉलिटिकल विशय जालो. आतांय जेन्ना ती परत आयला न्ही, म्हाका एक प्रश्न आसा की खंय तरी एक हिस्ट्री सिटर तोय एका मनशा कडेन तो पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर आसा ताजेच कडेन पावता, खंय तरी पळून गेल्लो क्रिमिनल एक्यूज तोय थंयच पावता. आतां ही एक्यूज्ड आसा की ही स्कॅमस्टर लोकां कडसून पयशे घेतला. आतां मागीर ती कोणाक दिला कितें जाला आमकां खबर ना, पूण एट द मोमेंट शी इज द एक्यूज, शी इज अ स्कॅमस्टर, शी हॅज टेकन मनी, शी इज एक्यूज. लोकांनी ताका पयशे दिला हे एटलिस्ट आतां पर्यंत सिद्ध जाला आनी तिणें सांगलां. सो ही अशें एक्यूज मनीस थंयच पावता. आतां तातूंत लोकांनी निश्कर्श काडचे की बाबा तुमी एक बरो मुद्दो रेज केला. हांव मातशें सिद्धार्थ बाबा वचचे पयलीं सुरेलाक घेता. सुरेल ते म्हणटा सगळे हे दुबावीत मनीस जे आसता पळय ते तुमच्याच ऑफिसांत कशें पावता काय म्हण तुमच्याच म्हऱ्यांक अशी कसली तुमचो आधार दिसता तांकां म्हणून ते तुमच्या म्हऱ्या पावतात. हो रुपेश बाबाचो प्रश्न. आमी लोकांचे मुद्दे घेता हय आनी बीजेपी विरुद्ध कोण जर आवाज उठोवपाक शकता जाल्यार आम आदमी पार्टीत उठोवपाक शकता. हे सगळे लोकांक खबर आसा आनी त्या खातीर सगळे लोक आमचे कडेन येता आनी कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन वचना. आतां दुसरी गजाल, हें सुरू खंयच्यान जालां? हें सुरू काल तिणें जेन्ना आमच्या अध्यक्षा कडेन येवन स्टेटमेंट दिलें थंयच्यान सुरू जावना, ताजे पयलींच्यान सुरू जालां आनी ताजे वयल्यानूच सीएमान तेजेर फ्रेश एफआयआर जातली म्हणून सांगलां. तेन्ना आमी आशिल्ले? तेन्ना आमी नाशिल्ले न्ही. तुमकां कितें दिसता? तुमकां हातूंत भितर राजकारण आसा दिसता आनी तें राजकारण जर आसा जाल्यार ताजे फाटल्यान कोण आसा? आमकां जर राजकारणूच करपाचें आशिल्लें न्ही जाल्यार आमी सीएमाचें नांव घेता आशिल्ले ना. तुमी राजकारण करना जाल्यार कोण करता? राजकारण करपाचो मुद्दोच ना हांगा. भुरगे त्रासान पडल्या, भुरगे कशे पयशे एकठांय करून जॉबा खातीर पयशे दिले आसतले भुरग्यांनी हो कोणी विचार केला? आवयची कांकणां भांगर घाणाक दवरल्या, मागीर कोणा कडल्यान रीण काडल्या, बापायले जे सेविंग्स आशिल्ले एफडी आशिल्ल्यो त्यो मोडून पयशे हाडून दिल्या आनी तांकां सुरेलबा वोट बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ इज द टायमिंग ऑफ दीस. आतां टायमिंगाचेर येता तेन्ना खूब जाण म्हणटात की हाजे फाटल्यान कितें राजकारण आसा काय कितें. आतां तातूंत फाटल्यान कोण विरोधांतलो आहा काय कोण रुलिंगांतलो आहा तें म्हाका खबर ना. पण तुमकां हातूंतल्यान कितें दिसता? दिस इज अ सामकी अकस्मात सारकी पुजाक दिसलें की आज आपण येवचें आनी कॅमेरा मुखार उलोवचें अशें बी काय तिका कोणाची तरी तुगेलो फाटल्यान तेंको आसा? ना, तुम्ही जर सारखे पहिले आसत न्ही ती खंय तरी वताली आनी तेन्ना तिणें तो बायट दिला. कळ्ळें? अशें न्ही की टायमींग बाबा तिणें प्रेसाक आपयला जावं आनी कितें जालां. आनी थंय सगळे प्रेसवाले बीन नाशिल्ले दिसता म्हाका. थंय एक दोग जाण कोण तरी आशिल्ले. कळ्ळें? सो टायमींग म्हणपाक शकच ना. कळ्ळें? तिका जो चान्स मेळ्ळो प्रेसाक उलयली. बरें, म्हाका सिद्धार्थ बाब तुमकां टायमींग द टायमींग ऑफ दीस यू फील द टायमींग सस्पिशियस? कारण एक जर एक्युज्ड आसा ते बी इतल्या सिरियस केसींतलो कोणाचो तेंको नासतना असो बेधडक भायर सरून तुगेलो एका सिटींग कॅबिनेट मंत्र्याचें नांव घेतलो.
More than timing, she has been ill advised. Whoever are her advisors, she has been ill advised. हे म्हणजे शेक चिल्ली ॲडवायस. दिस इज अ शेक चिल्ली काइंड ऑफ ॲडवायस. ज्या खाणीवर बसला तीच खाणी तोडून उडोवपाचो हो ॲडवायस दिला कोणीतरी तिका. And see, nobody, even my first opening statement also I said, nobody is stopping, preventing police officer. Now this, even CMAचो statement, आता जितले कितें जाला ते BJP इन्व्हेस्टिगेशनातून आयला नाही. हे जे whatever progress that you are quoting is also quoting from the same this न्ही. So therefore nobody says that investigation should not be conducted or it should be stopped. But prima facie it should have some fundamentals. आता तुम्ही पोवपाक गेले, it's also in public domain that she had one एक व्हडली श्रीमंत खूप पैशाची गाडी सुद्धा आशिल्ली त्याच्याकडे एक आहे. वेअर दॅट मनी हॅज कम फ्रॉम, व्हॉट इज हर सोर्स ऑफ इन्कम, देर आर प्रॉपर्टीज इन हर नेम, फ्रॉम वेअर दॅट मनी हॅज कम. सो तू जे सांगता पळय दुसरे हे सगळे पैसे आपण घेतले आणि अमक्याक दिले, वाय शूड वी ट्रस्ट दॅट? यू हॅव टू फर्स्ट डिस्क्लोज द सोर्सीस ऑफ युअर इन्कम. तुझ्या नावाचेर प्रॉपर्टी आसा, आर यू डिनायिंग दॅट फॅक्ट? एक व्हडली कितें तरी म्हारग गाडी तुझ्या नावाचेर आशिल्ली, आर यू डिनायिंग दॅट फॅक्ट? इट्स ऑल इन पब्लीक डोमेन. आय एम ऑल्सो रिडिंग न्यूज पेपर्स आर्टिकल्स अँड आय एम टेलिंग. सो टू से दॅट बाकीचे गोष्टी कितें आसा पळय ते इन्व्हेस्टिगेशनान येवच्यो, कोण म्हणना की इन्व्हेस्टिगेशन करचें न्ही, इफ अदर्स आर इनवॉल्व दे शूड नॉट बी. बट यू आर प्रायमा फसी involved in it. It is your case that you have taken money from 600. You are saying, Siddharth Bab, the source of this whole controversy is tainted. That is what you are saying. Not only source, entire thing. Now probably, see, it appears to me, I don't know, of course, I am, it's not right for me to make any forecast like that, but it appears to me that there are people from whom she, may not be 600 or 6,000 whatever, or 60. There are, it appears to me, because दोग जणांनी तर एक ते प्रिया मडकयकर आणि तो श्रीधर सातर्डेकर म्हणून कोणतरी ते, they have personally gone and filed complaint. I remember these names during that time in 2024 when they are gone. अशा अनेकशे लोक ज्यांनी कंप्लेंट सुद्धा करू ना पळय, हे एका सतायता आसतले गो माझे पैसे खंय काय म्हणून. So now what to do? She has probably spent that money, or she has probably invested that money, or she has probably enjoyed that money. Now how do you pretend to others saying that where is the money? तर आता मारून सोडा, आपण ते ताका दिल्या, आपण हाका दिल्या, so that you create a farce saying that money is not with me, so it gives her some solace. सिद्धार्थ, मुगे सादो एक इनोसंट प्रश्न आहा. आमी तुम्ही अशें दिसता की ह्या गव्हर्नमेंट जॉब आमी राज्यां भितर सामके मेरिटाचेरूच दिता म्हणून अशें पळय, हो वेगळो प्रश्न आसा. दिस इज नॉट एन एलिगेशन अगेन्स्ट. सी आय कंप्लिटली अग्री विथ. सी इंडियन करप्शन जाता ह्या टॉपिकाचेर जर उलोवप हेच्या सारकी दुसरी बेईमानी ना. करप्शन हे जाता, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दॅट डजंट मीन तुका जाय तेका तुवें भितर उडयतलो. सी क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन यू आर टॉकिंग अबाउट न्ही. सी लीगल पॉयंट इज अनदर पॉयंट, आणि एक सोशल आणि पॉलिटिकल पॉयंट इज त्या पॉयंटाचेर उलोवचें. आणि एज फार एज नाव उदोवच्यान आपाचे आप तेंच्या बरोबर आसा. आप अगेन आय डीड नॉट वॉन्ट टू, बट नाव दॅट पॉयंट हॅज कम. AAP should be the last person to talk about political party and corruption. Half of their cabinet, or 60% of their cabinet, was in Tihar jail. It was more convenient to have them cabinet meeting in Tihar jail than in secretariat. ही लोकांची परिस्थिती. हे लोक करप्शनाचेर उलयतले. What moral ground they have to talk about the corruption? What moral ground you have to talk about corruption का म्हणून? म्हजो पयलो ताका रिस्पॉन्ड करा तुम्ही. दुसरो म्हजो प्रश्न आसा की गव्हर्नमेंट जॉब म्हणून जो प्रकार आसा तो सारको प्रामाणीकपणान मेरिटाचेर दिवप जाता का म्हणून? हांव पयलीं येता की ते उलयले ते तिहार जेल आनी रिस्पॉन्ड टू दॅट. सो तुमी BJPन पळय इतली हें दाखयली, सामकी इंट्रस्ट दाखयलो की सगळ्यांक दिल्लीच्या आमदारांक आनी मिनिस्टरांक भितर उडोवपाचे, तितलो थोडो तरी इंट्रस्ट गोंयांतल्या जॉब स्कॅमान दाखोवपाचो. जाल्यार कोण ना कोण तरी भितर पडटा आशिल्ले अजून पर्यंत. तर कोण मेळ्ळे तुमकां? कोणूच मेळूना, एक मनीस मेळूना, कळ्ळें. आनी पयशे ना, हे ना, ते ना. आनी ते उलयता पळय की तो पिडयेंतलो खंयचो तरी एक फ्लॅट तो खंय तरी त्या भुरग्यांक कोणाक तरी हॉटेल मॅनेजमेंटाच्या हेका दिला. कशें प्रूव करतले? हांवूय एडवोकेट, आमी कोर्टान कितें करता आमकां क्रॉस खबर आसा, कळ्ळें. कितें प्रूफ आसा की थंय भुरगेच रावताले म्हणून? एक एग्रीमेंट केलो आसतलो, एग्रीमेंट दाखोवपाक आसतलो, पूण थंय रावताले कोण त्या टायमार कोणाक खबर आसा, कळ्ळें. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. आनी दुसरें, जॉब मेरिटाचेर मेळटा मेळना हें सगळ्यांक खबर आसा की आमचे तरणाट्यांक कशें वाट लायल्या पळय. हांव स्वता मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावतां. सुदीन बाब म्हाज्या घरा कडच्यान फक्त 200 मिटराचे डिस्टन्साचेर रावता, कळ्ळें.
म्हाका खबर आसा की कितें परिस्थिती आसा ती. भुरगो एक न्ही, हांव तुमकां खरें सांगता, म्हणजे प्रमाद जर तुगेलो भुरगो आसा आमच्या गांवांत आनी म्हाजो भुरगो आसा, कळ्ळें, दोगूय जाण बरे शिकल्या, आनी तुज्या भुरग्याक जर गव्हर्मेंट जॉब जाय, म्हाज्या भुरग्याक गव्हर्मेंट जॉब जाय, हांवें जर सांगलें न्ही की बाबा तूं चल रे तुगेल्या भुरग्याक खंय तरी प्रायवेट जॉबाक लाय म्हणून, तो भुरगो कामाक वचना. कित्याक वचना? ना, कामाक गेलो न्ही प्रायवेट जाल्यार पात्रांव कितें म्हणटा, सुरयलालो भुरगो बेकार आसा, प्रमोदालो भुरगो खंय तरी प्रायवेट वता, आसूं सुरयलाल्या भुरग्याचे पयलीं काम करया म्हणून ह्या खातीर भुरगे बेकार रावपाक लागल्या. आनी ही परिस्थिती इतली वायट आसा. आनी दुसरी गजाल, जो एक पळय पार्सेकराचें नांव पळय तिणें पुजान घेतलां, ताका ह्या बीजेपी सरकारान कितले एक्सटेन्शनां दिलीं, कित्या खातीर दिलीं, तेजें उत्तर आसा. ओके, हांव फायनल रुपेश बाब तुमचे म्हऱ्या येता. दे आर रेजिंग सम सिरियस क्वेश्चन. पयली गजाल ते म्हणटात की इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा तें आतां पुलिसांनी बी एक वर्स कांयच तोंड उगडनाशिल्लें. बोवाळ जातकीर पयर एक पुलिसान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. अदरवायज अशें दिसतालें की पुलीस हें इन्व्हेस्टिगेशन विसरलें कशें, तातूंत भितर कोणाची नांवां येना. इट स्टॉप्ड एट दोज पीपल, नंबर 1. नंबर 2, जो ताणें मुद्दो काडलो तो की फायनली जे सरकारी नोकरी ज्यो आसात त्यो एक तर फावोराचेर जातात नाल्यार पयशांनी जातात. हें वास्तव न्ही. पळय, फावोराचेर जावं शकता, पूण गोंया सारकें जें राज्य आसा, आमचे जे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते ल्हान आसा. आमकां खबर आसा महाराष्ट्रा सारकें, कर्नाटका सारकें ना. हांगाचे जे पॉलिटिशियन आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा किंवा कॅन्डिडेट फाल्यां आसता जे लोकां समोर वता, म्हाका विश्वास दवरपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा की अशे पयशे घेवन जॉब लावपा सारकें काम आमचे पॉलिटिशियन गोंयांत तरी हांव 100% ना अशें म्हणना, पूण चडशे जनरली आमचे पॉलिटिशियन आसा ते एखादी म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भुरग्याक नोकरी लागची म्हणून हांगा थंय धांवत, पूण पयशे घेवपा सारकें तशें वातावरण हांगा ना. हे खंय तरी जशें तुमी म्हणलें की ब्रोकर आसा तांचे कडेन ते लोक येता किंवा हे वता स्कॅमस्टर, हे खूब आयकता आमी. आनी तशेंच प्रकरण हे प्रायमा फेसी दिसता. पॉलिटिकल हे करपा खातीर, ताका इशू करपा खातीर आमचे सगळे विरोधक जे आशिल्ले तांकां हे सेन्सेशनलायज करपाक तांकां विशय मेळ्ळो. इतलो हे खरें पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, हे तितले तथ्य आसा, ते भितर जर तथ्यच ना जाल्यार पुलिसाक मेळटलें कितें, अशेंय जावं शकता. सो हो विशय जाचो. दुसरो, आमी पॉलिटिकल जे BJP म्हणटा पळय, हेच BJP गव्हर्मेंटान, हेच आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या विशयाचेर कायमचो ताजेर पड्डो घालपा खातीर आमचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एक्टिवेट केलें. म्हाका दिसता होच आन्सर की आज आमी सगळ्यांनी हे कॅन्डिडेट जे आसा, भुरगे आसा, तांकांय सांगपाक जाय की तुमी जर गव्हर्मेंट जॉब घेतल्यार सारकें शिका, ते सिलेबस शिका, आन्सर करा आनी क्रॅक करा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तुमकां नोकरी मेळटली. हें काम आमी करपाक जाय. आनी एक जे इतले वर्साचे जे वातावरण आशिल्लें की आमी खंय तरी फावोर लायत जाल्यार, खंय तरी पयशे दित जाल्यार आमचें जातलें, तो म्हाका दिसता आमचे ह्या BJP गव्हर्मेंटाचो मोठो निर्णय जो आसा, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, GPSC पयलीं आशिल्लेच, आतां हे बाकीचे हांकांय केला पळय, दीस क्लोजीस द होल इशू. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता हो एका डिबेटाचो विशय न्ही, खूब हातूंत चर्चा जातली. फायनली लक्ष पुलिसेचेर आसतलें जशें सगळ्यांनी म्हळें हांगा, कारण अल्टिमेटली इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावता. एक वर्स सामसूम आशिल्ली, परत पुजा नायकान तोंड उगडटकीर मागीर पुलिसेन पत्रकार परिशद घेतली. अदरवायज ह्या गजालीचेर अशें सुरैलान सांगलें तशें हो तरणाट्यांचो इशू, आनी हाजेर तरणाट्याक आनी लोकांक रेग्युलर अपडेट्स मेळपा जाय की बाबा कितें मेळना, कोण खरो कोण फट, एज फार एज द इन्व्हेस्टिगेशन इज कन्सर्न, तें तरी लोकां मुखार येवपा जाय. तितलेंच मागता आनी थांबता. सुरेल बाब, रुपेश बाब, सिद्धार्थ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.